फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्या म्हाज्या मेंबरांक थँक्यू म्हणटा जे मेंबरान म्हाजेर विश्वास धरून आयज थर्ड टायम म्हाका बॅक टू बॅक थर्ड टायम आनी अनओपोज निवडून हाडला. सो हांव तांकां मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग तेंचो आयज पाठिंबो नासलो जाल्यार हांव ह्या पदवीर पावनासलो. आयज तेंचो तेंको पावला म्हूण हांव हेजेर आसा प्रेजिडंट म्हूण आयज हांव गोंयभर तुमच्या माध्यमांतल्यान पावता. सो जे एसोसिएशनाक कितें लागतले आयज मेरेन कितें लागता जे एसोसिएशनाक कितें आसा तेज्या खातीर हांव सदांच मुखार आसतलो. म्हाजी जशीच म्हाजी फूल एंटायर एक्झिक्युटीव कमिटी जी म्हाजी बॅक टू बॅक तिवूय कंटिन्यू 3 वर्सां तिवूय आसा म्हाज्या वांगडा आतां. सो तांकां घेवन जे एसोसिएशनाक कितें जाय जे एसोसिएशनाक कितें बेनिफीट जातले आनी एसोसिएशनाक मुखार कशें व्हरपाचें ते कार्यरत आमी मुखार व्हरतली. सो हें करतना आमकां खूब म्हाज्या फॅमिलीचो म्हाका आदार लागलो. म्हाज्या भावाचो म्हाज्या आवयचो म्हाज्या मामाचो जावं म्हाजे फ्रेंड जितले म्हाज्या वांगडा रावले तितले तेज्या वांगडा म्हाजे जितले म्हाजे टॅक्सी वांगडी सगळ्यांनी विश्वास धरून मुखार धरलो. तसो ते करतना म्हाका इतलो जे कायद्याचे पेपरा हितून जावं गव्हर्मेंटाचे खंय प्रोसेस करतना जे म्हाका हातभार लागलो तो योगिराज दिगंबर कामत जो युथाच्या फाटीं उबो रावलो म्हाज्या आनी म्हाजी जी कामां आयज जी व्हरता मुखार व्हरता तेज्या माध्यमांच्यान येला. सो तेजो म्हाका तेंको लागलो. तसोच म्हाज्या सगळ्या मेंबरांचो आयज तेंच्यांनी विश्वास धरून परतो एकदां म्हाका थर्ड टायम अनओपोज म्हणून हाडलो. ते म्हाज्या खातीर व्हडलें आनी जे एसोसिएशनाक कितें जातलें तें हांव सदांच करपाक मुखार आसतलो आनी एसोसिएशनाक कसलें कितें आसा तेन्ना हांव सदांच उबो रावन कितें आसा तें करून एसोसिएशनाक जे पदवीर व्हरपाचें ते पदवीचेर व्हरपाची म्हाजी प्रयत्न आसतलो. आतां आमी हेज्या पयलीं आमी करूच आसलेले. आतां आनी एक हें आसा मेंबराचो आनी एक तेंको मेळ्ळो आसा जो एकवट जावन अनओपोज दिल्लो आसा जो तेंच्यांनी म्हाका एक पाठिंबा दिल्लो आसा. तेज्या वतीन हांव जितले क्लोज काबार करपाचें बंद करपाचें हें आसा ते गव्हर्मेंटाचे हेज्या लिगला लेटरा करून कितें करून आनी प्रेसा माध्यमांच्यान सो हे गोंयभर आवाज पावयतलो आनी जे आवाजांच्यान कितें बंद करपा जाय ऑथॉरिटीच्यान त्या ऑथॉरिटी कडेन वचोन मेळोन बसोन सो हेजें सोल्युशन काडटलो.